Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविडाच्यो केशी वाडटात. हॉस्पिटलांचो लोड सेंटरांनी पातळूंक लागला. दिशी दिशी एक एक सेंटर आणि खाटी फूल जाता तशी नवी सेंटरां उक्ती करपाची मागणी सुरू जाल्या. See, I've got few ideas of my own. I'm just a layman, not doctor. But here, what happens? There are cases of people going to the district hospital, Margaon and GMC, and they have to stand in the queue. At least some wheelchair should be given to them. Some chair should be given for the patient. Patients are going standing in the queue by taking a token number. So this should be avoided. Others take a appointment online for even the COVID patients. And beds have to be provided. If not, otherwise, why people go to private hospital? The government hospitals, I have to give additional beds. We got hospital Consoling. Their hospital can be started Consoling Hospital. Other new hospitals are there. Chikalim Hospital can be even taken up. There are no doctors there. Chikalim Hospital for COVID patients. There are a lot of things in Chikalim Hospital. So my request is to just start other hospitals like in Consoling Hospital, Chikalim Hospital to patients. So people are dying, and then the death rate is very very high. It is very alarming. People are scared actually in Goa. पेडणेकारांकय स्वतंत्र वेगळेच सेंटर जाय. ते तुयेचे हॉस्पिटल मागतात. कितल्या लोकांक थंय व्हरून तारीपल कडेन व्हरून घालतले आनी तेवटेन गेले की पेडणेकारांची मागीर थंय विचारपूस जायना. हांगासर आमकां सावड्याचें इंडोर स्टेडियम आसा, हें कोवीड सेंटर करपाचें ठरलेलें. तेच्या नंतर ते खंय फुडें गेलेच ना. हांगासर आमच्या भागांत तुवें हॉस्पिटल, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा, शेजाऱ्याक आसा म्हाज्या, केदी व्हडली बिल्डींग अशीच पडलेली आहा. निदान तेची तरी घाईन बाबा एक सादारण बाबा गरज पडली इमर्जन्सी जाल्यार तेची तरी भितर थोडेशे साधन सुविधा करून दवरपाक जाय, ज्यान बेडी बिडी घालूंक शकता अशें. एखादें हे हॉस्पिटलाचें जर काम थोडें फार जर फुडें येयल्लें, सावड्याचो जो तो इंडोर स्टेडियम आसा तें जर कोवीड सेंटराच्या दृश्टीन जर आमी सादारण जर विचार, आनी आज ती परिस्थिती ना, कोण विरोध करिनात. आज प्रत्येकाच्या घरान आयसोलेशनान कोवीड पेशंट हे असतात. सो एक मानसिकता आसा आमची, आनी त्या कारण हांव म्हणटा की हॉस्पिटलाचो शेजारी हांव ह्या तुवें हॉस्पिटलाचो, अशा भागाचेर हे खरें म्हटल्यार सगळ्यो गोश्टी इतल्यान तयार जावपाक जाय आशिल्ल्यो. पण आमचें लक्ष आहा ही फक्त येणारे निवडणूक आमकां कशी जिखपाक जाय, थंय आमकां मतां कशी मेळटली. सो वोट बँकीक लागून जी कामां करपाक जाय पळय तेचेर चड लक्ष आसता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आणि मकबूल माळगीमनी.